पर्यटन वाठार सुधारपाक पर्यटन खात्यान म्हत्वाची कामां हातांत घेतल्यात। बिरेस्तारा पर्यटन खात्याची आनी पर्यटन महामंडळाच्या बोर्डाची पणजे बसक जाली। स्पेशल पर्पज व्हेइकल म्हूण GTDCक दिल्ले कांय प्रकल्प बसकेंत पास जाले। प्रकल्पा खातीर रोखडीच टेंडरां काडटले अशें पर्यटन महामंडळाचो अध्यक्ष निलेश काब्रालान प्रुडंटाक सांगलें। सांगे, केपें आनी काणकोणा मेळून निसर्ग पर्यटन सर्कीट करपा खातीर सल्लागार नेमपाचें थारलां। हणजूण बजेट हॉटेल आनी एडव्हेंचर झोनाचोय GTDCचो विचार चल्ला। सकाळी 11:30 पयली हाय पावर्ड कमिटी मिटींग जाली। आज आमची बोर्ड मिटींग जाली 131चे आनी खूबशे डिस्कशन जाले। तितून आमचे जे प्रोजेक्ट जे SPV म्हणून आमकां दिल्ले आसा ते अप्रूव जाल्ले आसा आनी फुडलो फेजीन आमचे आतां टेंडर जावपाचें आसा। बेनॉलीची प्रॉपर्टी जी आमची GTC आशिल्ली, मागीर आमचे हांगा अंजुनाची आशिल्ली, ते सगळे प्रोजेक्ट SPV कडेन दिल्ले आसा ते डेव्हलपमेंटान। पर्यटन प्रकल्पा खातीर सरकारान GTDCक स्पेशल पर्पज व्हेइकल म्हूण थारायलां। GTDC वेगवेगळ्या वाठारांत पर्यटन सुविधा उबारपाची आसा। सांगे, केपें, काणकोणा निसर्ग पर्यटन सर्कीट करतले। जागे थारावपा खातीर GTDCक सल्लागार नेमपाची परवानगी दिल्या। हणजूण बजेट हॉटेल आनी एडव्हेंचर झोन उबारतले। हणजूण पर्यटन वाठारांत टॉयलेट आनी पार्किंग सुविधा उबारतले। बाणावले GTDCची जमीन रेस्टॉरंटा खातीर 33 वर्सांच्या लिजार दितले। पणजेच्यान आमचो सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। संदीप फळारी म्हापशेंचो नवो नगराध्यक्ष जाला। शुक्रारा तो बिनविरोध वेंचून आयलो। संदीप फळारी, मायकल कारास्को आनी गुरदास वांयगणकार अशे तिगांनी अध्यक्षपदा खातीर अर्ज घाल्ले। मायकल आनी वांयगणकारान अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान संदीप नगराध्यक्ष जालो। सुधीर कांदोळकारान अध्यक्षपद सोडिल्ल्यान सुवात रिती जाल्ली। 3 candidates have filed their nominations. Their nominations were scrutinized and accepted. Out of the 3, Sri John Michael Carrasco and Sri Gurdas Waingankar have withdrawn their nominations. Thereby, Sri Sandeep Palari declared as elected chairperson of Mapsa Municipal Council. एक व्हडलीशी स्कीम म्हापशा खातीर म्हणजे जी एक म्हत्वाकांक्षी स्कीम आसा ती बोडगेश्वर प्लाझा म्हणजे टावन प्लॅनिंग स्कीम आसा आनी मास्टर प्लॅन म्हापशाचो करच्या खातीर टास्क फोर्स केल्लो आसा। तर ह्यो सगळ्यो योजना ताका सरकाराचे मेन इनवॉल्वमेंट गव्हर्मेंटाचे आमचे कडसून जाता तितले आमी फॉलोअप करतले। CM आनी डेप्युटी CM कडेन आमी बसून जाता तितले पुश करून बेगिनात बेगीन करपाचो प्रयत्न आसतलो। पेट्रोल पंप्स जे शहरान आसा मध्यवर्ती ठिकाणी ते हळूहळू शिफ्ट जातले। स्क्रॅप यार्ड सगळी सिटीच्या भायर वयतली। पण आमी जेन्ना हे शिफ्टिंग म्हणटा पळय तेन्ना पयलीं तांकां ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिवची पडटली। तांकां अकस्मात काडून तांचो वेवसाय बंद करूंक जायना। अंदूचे सिजना खातीर रणजी पंगड बांदपाची तयारी गोंय क्रिकेट संघटनेन केल्या। रणजी पंगडा खातीर वेचिल्ले संभाव्य खेळगड्यांनी शुक्रारा पर्वरी येवन फिटनेस टेस्ट दिली। अंदूच्या रणजी पंगडांत बरे खेळपी उदेते खेळगड्यांचो आस्पाव जावं येता अशें कोच प्रकाश मयेकाराक दिसता। कांय दिसांनी जावपा आशिल्ले सिलेक्शन कमिटीचे मिटिंगेंत पंगडांचें स्वरूप थारूं येता। 13-14 सिजनाची तयारी म्हणून GCAन आज सगळ्या प्लेयरांक हांगा GCA अकॅडमीन आपयल्या आनी हांगाच्यान आतां सगळी फिटनेस टेस्ट बी तांची जातली आनी फुडें तांणी कितें प्लॅन केला ह्या प्लेयरां खातीर आनी खंयच्या टोर्नामेंटान पयलीं खेळटले हे जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात कोच प्रकाश मयेकर। हे पयलीं 3 दीस आमी आयज फाल्यां आनी परवां तेंचे फिटनेस टेस्ट घेतले। फिटनेस टेस्ट म्हणजे तेंची बॉडी कॉर्डिनेशन कशी आहा कितें आहा तें आमकां पयलींच कळटलें की कोण फीट आहा कोण ना ते त्या प्रमाणे आमी मागीर सोमाराच्यान नेट्स करतले सुरू। नेट्स हांव कित्याक सुरू करपाक सोदता की आमकां 17 तारखेच्यान आमकां KSCAचे टोर्नामेंट आसा फ्रॉम 17 to 2nd। सो इट इज लीग मॅचीस एटलीस्ट 2 मॅची आमकां थंय खेळपाक गावतल्यो। बिफोर दॅट आफ्टर फिटनेस टेस्ट आमी 7 दीस आमकां नेट्स गावतले पळय इंडोरान आमी प्रॅक्टीस करतले फूल स्ट्रेच आनी सिलेक्शन कमिटी रावन अबावट 12 किंवा 10 तारखेक बसून म्हाका स्कॉट दितलो। सध्या तुमी GCAन जे प्रोबेबल्स काडल्या ते 7 दीस आसा। सो ह्या 7 दिसांतले कितल्यांचो स्कॉट तूं व्हरूंक सोदता KSCA टोर्नामेंटाक? आतां सिलेक्शन कमिटी इट इज डिपेंड अपॉन सिलेक्शन कमिटी ते म्हाका 15 दितले काय 16 दितले। जितले म्हाका दिता तितले तांकांय बरें पडटले प्लेयरांक की दे वील बी एक्सपोज टू द गुड टोर्नामेंट। Basically in these 37 probables I have seen that there are some
names from the junior teams. These youngsters आता 7-8 जण आसा अंडर 19, अंडर 22, they really perform well on that level, under 19, under 22. आणि selection committee chairman शरद पेडणेकर आणि मयूर सावकार, they have really gone through their performance and they are thinking of future of Goa. So they are working very hard on this, and so हे आमकां जे प्लेयर्स आणि बरे गावले आणि सपोज क्लिक जाले आता, then nothing like that. So इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.